अशें चिंता की हांव जर तर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलो जाल्यार हांव थिंगा कॅन्डिडेट घालूंक सोदता आनी कितें करूं तशें ना तें वेन यू आर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा यू हॅव टू ऑल्सो सी द अदर villages, other constituencies, whatever help you can give as a MLA, as a legislator, you can give those people. Anybody is free to come and work in my constituency also. जो तर शेजारचो आमदार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन काम करूंक सोदता ही इज वेलकम बट टू डू गुड वर्क बरें काम करपाक तो वेलकम हांवूय ताका सपोर्ट करता तसो हांव वचून दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता अशें चिंतूंक पारना की आमी करूंक पारना म्हणून मिनिस्टर म्हणजे स्टेट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इवन आमदार जेन्ना तूं निवडून येता तुवें दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करूंक जाता पूण तूं गेलो म्हणटा ते भिता तुका ते कोणूय भियोनी ते तेंच्यांनी आपलें काम करपाक जाय प्रत्येक आमदारान आपलें आपलें काम करपाक जाय प्लस आमी येता तांकां सपोर्ट करपाक आय वील ऑल्सो सपोर्ट यू एनीबडी कॅन इवन फोन मी टेल मी दे हॅव अ प्रॉब्लम इश्यू आय वील कम ओवर So you will go to any but part of I the am state. not there in any Goa first or Goa second. आमी आहा थिंगा आहा सद्याक टायम येयले काय आमी पळयतले कितें जाता पूण थोडे जाण चिंता की आमी जेन्ना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता की थोडे जाण चिंता की हो वयता काय सोडून गोंयच्या लोकां खातीर आमी करतलेच स्टेटमेंट जे कितें गोंयच्या लोकांक बरें जाय तितलें आमी प्रयत्न करतले तें काम करून दिवपाक वी वील वर्क for the people of Goa. For that somebody thinks that I have spoken against the government or I have spoken against so and so thing, it is their problem. But as long as I think that it is in the interest of the state of Goa, in the interest of the people of Goa, I will speak, I will get that work done. सर तुमकां कितें दिसता सद्या गव्हर्मेंटाचो परफॉर्मन्स कसो आसा बीजेपी गव्हर्मेंटाचो परफॉर्मन्स कोविडान तुका व्हडलोसो करूंक मेळोंक ना पण म्हाज्या हिसपान जितकी कामां केल्या इतली वर्सां जावंक ना पळय ती कामां आमी केल्ली आहा तुमी सगळे डिपार्टमेंटाची कामां पळय आढावो घेया इवन आमच्या RDA डिपार्टमेंटान कितलीशींच कामां केल्या एंड आय हॅव डन नॉट वॉट द अदर अर्लियर थिंग्स वॉट दे वर डुईंग कितें चक्का टायल घातले आनी कितें गटर बांदले आमी तसली कामां करून आमी बरी कामां करून घेतल्या बरी हॉलां बांदल्या पार्क्स बांदल्या चिल्ड्रन्स प्ले एरिया बांदल्या समथींग वीच इज प्रोडक्टीव सो असली कामां म्हाका दिसता आमी गोंयांत करपाक जाय सो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान सर सपोज एक कोणी तरी न्यू पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट केलं जाल्यार तुमकां दिसता तांकां चान्स पडटलो कोणेंय तरी फ्लोट केली जाल्यार सी एवरी इलेक्शनाचे पयलीं एटलिस्ट 4 तरी पॉलिटिकल पार्टी येता एटलिस्ट 2 तरी येता 2 नाल्यार 3 नाल्यार 4 सो पॉलिटिकल पार्टी येतल्योच आतां गोंयच्या लोकांचेर डिपेंड आहा ते कितें करतले पळय ते So लोकांनी सादूर रावपाक जाय ना ना लोक हुशार आहा आमी कितलेय चिंतले की आमी अशें करीत जाल्यार लोक आमच्या वांगडा रावतलो तशें पूण लोकांची कामां जर तर आमी करीत आनी लोकांक जाय ती कामां करीत जाल्यार लोक आमच्या वांगडा रावतले पीपल वील स्टँड बाय अस But Delta virus has reached near the border. What do you like to say? सी नाव इन दीस कोविड-19 हितून वेगवेगळे भाशेचे म्युटेटेड वायरस खंय येत आहा आमी वेरी कॉशियस आनी सगळे भाशेचे प्रिकॉशन घेवपाक जाय वी हॅव टू फॉलो द कोवीड प्रोटोकॉल्स त्याचेर आतांच हांवें स्टेटमेंट केला की गोंयान जे ट्युरिस्ट येतले तांकां कंपल्सरी RT-PCR नेगेटीव सर्टिफिकेटूच घेवन तेणी गोंया येवपाक जाय टील सप्टेंबर ते पयलेच हांव केल्लें उलयता कितें टील सप्टेंबर तेजे उपरांत वी हॅव टू एसेस whether the COVID-19 cases have gone down totally in India and no fatalities are there is no spread of the virus, तेन्ना गव्हर्मेंटान दुसरे भाशेन डिसिजन घेवंक जाता बट टील सप्टेंबर RT-PCR नेगेटीव सर्टिफिकेट इज इम्पॉर्टंट and both the preferably with both the COVID vaccines. मागीर बाब आनी एक विशय म्हणटा पळय आयज बॉक्सिंग येतले ललिता गामान एक स्टेटमेंट केलो स्पेशली ऑन स्पोर्ट्स मिनिस्टर की ताका खबर देखून ना म्हणून आपणाक टोक्यो हितून सिलेक्ट केला म्हणून ऑलिंपिक्साक हाऊ डू यू सी दीस आनी दॅट टू युअर मिनिस्टर डेप्युटी CM सी त्या खातीर हांव कित्याक सदांच म्हणटा की प्रत्येक आमदारान मिनिस्टरान व्हेरी लोकां मदेकात रावंक जाय जे कितें वस्तू कितें गोंयच्या लोकांक जायो
गोंयकारांक जायो स्पोर्ट्समॅनांक जायो आनी कोणाक जायो ते तितले हेचेर तेचो एटेन्शन आसपाक जाय. सो ही म्हाका दिसता तुका न्यूज 100% आमचो बाबू आसगांवकर दितलो. हांव कितें म्हणत जाल्यार ताका लायक जावचें पूण तो लोकांमध्ये रावना, तेजेर कमेंट करिना. तो लोकांमध्ये रावना. ना ना ते आहात तो लोकांमध्ये तेका दिसार म्हणटा हांव ही गजाल. स्पोर्ट्स मिनिस्टर आय कॅनॉट आन्सर दीस. सर तुम्ही जशें सांगलें की गव्हर्मेंटान इतलें परफॉर्म केलें, सो तुमकां कितें दिसता UP इलेक्शनाक BJPचे कितले सीट जिखतले? आमी गोंयान आहा, UPचे कांयच उलोवंक शकना. ना UPचे न्ही, येता त्या इलेक्शनाक गोंयान BJP कितले सीट काडटली ते हांव तुका सांगूंक शकना. अजुनूय टायम येवंक ना तो सांगपाचो. तो तूं म्हाका हो क्वेश्चन जो एक्झॅक्टली नोव्हेंबरा दिसाची हांव तुका सांगता. त्याच्या पयलीं इलेक्शन नोव्हेंबर अँड बाय फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आय कॅन टेल यू. तुमच्या पार्टी कलिग्जान ऑलरेडी म्हटलं 25-27 सीटा येतात. दॅट इज हीज दिस थिंग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. सो एक्झॅक्ट असेसमेंट इफ यू वॉन्ट फ्रॉम मी, जे हांवें सांगलेलें गेल्या फावटी आमच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराक आणि आमच्या मनोहर पर्रीकर सराक दोगांयचें सांगलेलें हांवें इन डिसेंबर की इलेक्शन लागीं पावलां आमचें अशें अशें इतलें इतलें बरें ना म्हण सिट्युएशन, तुमी एसेस करा. सर तुम्ही कॉन्टेस्ट ऑन BJP टिकेट उरलें ना ते तुका सांगलां न्हू डिसेंबरान तूं म्हाका विचार सगळे प्रश्न रिगार्डींग इलेक्शन. नोव्हेंबर 20-15 तारखे भायर विचार, 20च्या भायर विचार. सर तुम्ही So, शुअर there is a ना doubt. भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर 15 वर्सां जालीं. सांगलें तुका हांवें. तुम्ही लोक contest- कितें उलयता, हांव इश्यू काडटा म्हणून थोडे जाण उलयता, आनी थोडे जाण असो प्रयत्न करूंक सोदता की मायकल गेलो म्हणून. तुम्ही contest- थोडे जाण अशे व्हिडिओय सर्क्युलेट करता की मायकल पावलो आनी तुम्ही अशें ना तें. तुम्ही BJP टिकेटीचे कॉन्टेस्ट करतले का? हांव तुका अनेकदां सांगता, आमची जेन्ना आमी निवडून येता आमी काम लोकांक करपाक जाय. आनी लोकांक काम करतना वेगवेगळे तुका आडकोडी येता मदेकार. थोड्यांक लायक जायना हांव कितें उलयता तुका सांगलें ना आतां. उमकी वस्त दोतोर उमके स्वतेर जायना तेचेर आमी उलयता हें जावपाक जाय म्हणून. थोड्यांक लायक जायना. थोडे म्हणटा आमी गव्हर्मेंटाचे विरुद्ध उलयता, थोडे म्हणटा आमी पार्टीचे विरुद्ध उलयता. बट आय वील से देयर टील दॅट वर्क इज डन, Okay. बिकॉज आय नो दॅट वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दोज पीपल. तुम्ही कॉन्टेस्ट करतले BJP टिकेटाचेर का म्हणटा? ते तुका सांगला नोव्हेंबरान म्हाका हो प्रश्न विचार म्हणून. यू आर नॉट शुअर? नोव्हेंबर आनी डिसेंबर फर्स्ट विकान तुका सांगता हांव कितले सीट येतले कोणाचे कितें आहा पळय ते. हांव भविष्यवाणीन ना हांव ते हितून मायकल बाब, तुम्ही कॉन्टेस्ट करचे ना. तुम्ही मायकल बाब, कॉन्टेस्ट खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वयताले तुमी लोकांची कामां जाता म्हणून पळोवपाक? आमी गोंयान सगळे कडेन भोंवप म्हाजें चालू पूण खंयच्या आहा. constituency? ना, ना, गोंयान सगळे कडेन भोंवप चालू आहा. फाटल्या दिसांनी काणकोण गेल्लो हांव. ते फाटल्या दिसांनी हांव मांद्रे वचून येयला दोन इनॉग्रेशन जागे. करूंक हॉल. दोन constituency. बिचोले गेले ना. तीन तशें म्हाजे एज अ मिनिस्टर इट इज माय ड्युटी टू गो एव्हरीवेअर. करेक्ट. थँक्यू. आणि खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? प्रोजेक्ट आहा तेजेर इफेक्ट जाता. ना सर